नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर माय मोगाचो येवकार। हांव गौरीश परब आमोणकर। तर आता पळोवयात गोवा टॉप 25च्यो मुखेल खबरो। कोरोना महामारीक लागून गोयच्या पर्यटन वेवसायाचेर खूप वायट परिणाम जाला। आता परत पर्यटन वेवसायात सुदार जाल्लो दिसून येता, अशें ट्रॅव्हल अँड टुरिझम संघटनेचो अध्यक्ष निलेश शाहान सांगले। तशेंच 10 जानेवारी ते 17 जानेवारी मेरेन ओमिक्रॉनाच्या दुयेंसीक लागून पर्यटकांची गर्दी कमी जाल्ली। पूण आता जगभरातले पर्यटक गोंय भोंवडे उमेदीन येतात। हॉटेलाची दर देंवता चडटा ताजेर कांय आसना। पर्यटक येता वतात ताजेर आदारून उत्पन्न आसता, अशें हॉटेल मालकांनी सांगले। 2022 वेंचणुके खातीर थोडे दीस पर्यटनाचो आंकडो उणो जावंक येता, उपरांत परत वाडटलो, अशें हॉटेल मालकांनी सांगले। काणकोण दर्याचेर ऑलिव्ह रिडली कासव डिसेंबर ते मे म्हयन्याच्या काळात गालजीबाग आणि आगोंद दर्यादेगेर येतात। दर्यार भोंवपी पर्यटकांक कासवांच्या घराक लागून हे पसंतीचे स्थळ आसा। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण 11 फेब्रुवारी फांतोडेचेर 5 ऑलिव्ह रिडली कासव आयले आणि रान रक्षकांनी वेगवेगळ्या घरट्यांत घातलेली 583 कासवांची तांतयां संरक्षणा खातीर एकठांय केली। मामा कार्दोज ह्या नांवान फामाद आशिल्लो आदलो कृषी मंत्री लुईस आलेक्स कार्दोज संवसाराक अंतरलो। चड पिराय आशिल्ल्यान सदांच ताची भलायकी इबाडिल्ली आसताली। शेनवारा दनपारच्या 1.5 वरांचेर ते भायर पडले। किरिस्तांव गावडे समाजाचे ते फुडारी आशिल्ले। सत्तरींतल्या धावे गांवच्या स्थानिकांक 15 दीस नळाक उदक न आयिल्ल्यान वाळपयच्या PWD ऑफिसांत वचून थळाव्यांनी विरोध नोंद केलो। टांकी बसयल्ल्यान 15 दीस पिवपाचें उदक मेळ्ळें, पूण त्या उपरांत 2 दीस उदक येवंक ना आनी घरांतले नळ 15 दीस सुके पडले। ही समस्या खूब वर्सां चलत आयल्या। तांकां उदकाच्या टँकराचेर पातयेवचें पडटा। हे टँकर दिसान एकूच फावट येता, केन्ना केन्ना येयच ना, तेका लागून स्थानिकांची धांदळ जाता। थंयचो आमदार आश्वासनां दिवन लेगीत ह्या संदर्भात दुर्लक्ष जाता, अशी कागाळ थंयच्या थळाव्यांनी केल्या। बागा सीमेपायीण माड्डोळा ह्या वाठारांत बिबट्याक रान अधिकाऱ्यांनी धरलो। रामदास नायकाच्या झोपडेन हो बिबटो येवन बशिल्लो। बिबट्याक पळोवन रामदासान आंग काडले आनी रोखडेच लोकांक एकठांय केले। रान अधिकाऱ्यांक ताणें हे विशीं कळीत सुद्दां केलें। सुण्याच्या सोदात हो बिबटो त्या वस्तीत आयिल्ल्याचे थळाव्या लोकांनी सांगले। निमाणे कडेन रान खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी ह्या बिबट्याक धरलो। बिबट्याक वाटोवपा खातीर रान खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी फावो ते यत्न केले, पूण ते ताका वाटोवपाक शकले ना। विधानसभेच्या वेंचणुकेची तयारी नेटान चालू आसा। वेगवेगळ्यो शाळा आणि सरकारी कार्यालयां वेंचणुके खातीर नेमल्यात। लोकांच्या हिता खातीर सगळ्यो तयारी केल्यात। कोविडाच्या सगळ्या नेमांची जतनायूय घेतल्या। तशेंच मतदार करप्यांनी सुरक्षीत अंतर पाळपा खातीर जमिनीचेर चिन्नां सुद्दां काडल्यात।
गोंयच्या विधानसभा वेंचणुकेत कितें जाता तें पळोवपाची उमळशीक म्हाकाय आसा. ही विधानसभा वेंचणूक राजकीय नजरेन गोंया खातीर खूब म्हत्वाची आसतली अशें इस्रायलचो कॉन्सूल जनरल कोब्बी शोशानिकान सांगलें. गोंयच्या सोबीत शितळ सैमाक लागून खूब फावटी आपूण गोंयांत आयला. पुराय जगांतल्यान लोक गोंयचे सैम आनी हांगाचे दर्यावेळो पळोवपाक गोंयांत येतात अशेंय ताणें ह्या वेळार म्हटलें. गोमंतक टीव्हीन घेतिल्ल्या खासा मुलाखतींत ते उलयताले. सोशल मिडियाचेर फादर एरेमीत रिबेलोचो वेंचणुके विशींचो एक व्हिडिओ सध्या व्हायरल जाला. गोंयचे लोक खंयच्या पक्षाक आनी खंयच्या उमेदवाराक मत दिवचें हातूंत घुस्पाल्या. देखून रिबेलोन हो घुस्पागोंदळ सुटावो करचो म्हणून गोंयकारां खातीर ह्या व्हिडिओ वरवीं एक संदेश दिला. गोंयचे लोक खंयच्या पक्षाक आनी खंयच्या उमेदवाराक मत दिवन निवडून हाडटले हितून ते घुस्पाल्या. देखून रिबेलोन हो एक व्हिडिओ काडला आनी लोकांचो घुस्पागोंदळ पयस करपाचो यत्न केला. ऐंशी वर्सां वयर आसलेल्या वृद्ध नागरिकांक 14 फेब्रुवारीक मत मारपाची संद मेळटली. तशें कांय जाणांनी पोस्टल बॅलटा वयल्यान मत मारिल्लें आसा. सरकारान तांकां निवृत्ती उपरांताचो आर्थीक आदार दिल्ल्यान ते खूब उपकारी आसात. पूण त्यांच्या खातीर मुळाव्यो सुविधा चड गरजेच्यो. लँडलायन फोन सारके आसप, खड्डे नाशिल्ले रस्ते तयार करप, सद्याक जायना ती कामां सरकारी खात्यांत आनी बँकांनी तांकां वेळार करून दिवची अशी मागणी तेंच्यांनी केल्या. हालींच्या राजकारणांत आमदारांनी पक्षत्याग करून चडशा ह्या मतदारांचो भ्रमनिराश केला अशें आसून लेगीत तांकां एक विश्वासू राजकारणाची गरज आसा. सरकारान गोंय विधानसभा वेंचणूक मतदान दिसा सोमार 14 फेब्रुवारी 2022 दिसा गोंयांत भौशीक सुटी जाहीर केल्या आनी ही सुटी गोंय राज्यांतले उद्देगीक कामगार, सरकारी खाते आनी उद्देगिकांनी दिवसाचेर काम करपी, खासगी वेपारी, अस्थापनांनी काम करपी आनी हेर खासगी अस्थापनांनी काम करपी सगळ्या कामगारांक खातीर पगारी सुटी जाहीर केल्या. गोंयच्या पर्यटन वेवसायाक फाटल्या दिसांनी कोरोना महामारीचो व्हडलो धपको बशिल्लो. तशेंच आतां विधानसभा वेंचणुके खातीर लागिल्ल्या 45 दिसांच्या आचारसंहिते खातीर परत एकदा पर्यटन वेवसायाक धपको बसला. वेंचणुके खातीर 12 फेब्रुवारी ते 15 फेब्रुवारी मेरेन बार्रां, हॉटेलां, आस्थापनां बंद आसतलीं. ताका लागून 14 फेब्रुवारी गोंयकारां खातीर ड्राय व्हॅलेंटायन डे थारतलो. ह्या खातीर पर्यटन वेवसायाचे खूब लुकसाण जाल्ले दिसून येता. दोन 2022च्या वेंचणुकेत पदवीधरांचे प्रमाण देऊन गुन्यांवकारी फाटभूंय आशिल्ले उमेदवारांची वाड जाल्या. गुन्यांवकारी फाटभूंय आशिल्ले उमेदवार 18% आसात जाल्यार 30% कोट्याधीत उमेदवार आसात असो तपशील एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटीक रिफॉर्म्सान मांडला. ह्यो सगळ्यो गजाली पळोवन लोकांनी विचारपूर्वक आपलो उमेदवार वेंचचो अशी मागणी एसोसिएशनान केला.
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण महामंडळान गोंया सयत हेर राज्यांनी 1 जुलयाच्यान सिंगल यूज प्लास्टिकाचेर पुराय बंदी घातल्या. मॉल्स, शॉपिंग हाऊस, पर्यटक शाळा, शैक्षणिक संस्था, ऑफिस, भलायकी केंद्रां आनी हेर संस्था सारकेल्ल्यो मुखेल वेवसायीक अस्थापनांच्यो तालुक्यांचो आराखडो करपाक केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण महामंडळान जिल्लो अधिकाऱ्यांक आदेश दिला. बंदी घातिल्ल्या सिंगल यूज प्लास्टीक वस्तू विकपाचे बंद करप आनी नेम मोडीत जाल्यार पर्यावरण भरपायाची ख्यास्त केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण महामंडळान दिवपाची थारायला. आयज मेरेन खंयच्याच सरकारान कोंकणी अस्मिताय विशीं फावो ती गंभीरताय दाखयली ना. देखून नवे सरकार येतले तेन्ना तेंच्यांनी कोंकणी भाशे खातीर म्हत्वाची पावलां उबारपाची गरज आसा अशें आवाहन कोंकणी भाशा मंडळाची अध्यक्षा अन्वेषा सिंगबाळ हांणी केली. कोंकणी भाशा महामंडळान काडिल्लो कोंकणी जाहीरनामो गोंय विधानसभा वेंचणुकेंत उबे रावपी सगळ्या राजकी पक्षां कडेन सोंपोवन तांच्यांनी निवडणूक आयल्या उपरांत ह्या जाहीरनाम्याची अंमलबजावणी करची अशी आस्त कोंकणी भाशा मंडळान आनी कोंकणी समाज फुडाऱ्याच्या सरकारा कडेन दवरल्या. लोकांचो खर विरोध आसतना लेगीत दोडामार्ग आनी पेडण्यां तालुक्यांत खडशी न्हंयेचेर बंदारो घालपाचें काम परतून सुरू जालें. खडशी ही न्हंय उगवेच्यान वचून तेरेखोल न्हंयेक मेळटा. उगवे, पेडणे वाठारांतल्या लोकांक शेतां भाटां खातीर ह्या न्हंयेचो खूब उपयोग जाता. फाटल्या दिसांनी थळाव्या लोकांनी ह्या बंदाऱ्याक विरोध केल्लो लागून हें काम कांय दीस बंद आसलिल्लें. आतां परत एक फावट ह्या कामाक सुरवात जाल्या. ह्या बंदाऱ्याक लागून थळाव्या लोकांच्या पोट भरपी पिकावळीचेर परिणाम जातलोच त्या भायर पर्यावरणाचेरूय गंभीर परिणाम जातलो अशें डोंगरपाल डिंगणे गाळेल ग्रामपंचायतीचे सरपंच संजय डिंगणेकर हांणी सांगलें. मडगांव बस स्टँडाचेर बेकायदेशीर बांदिल्ल्याच्या स्टॉलांचे कागदापत्र सादर करचे वा ते स्टॉल 15 दिसां भितून बंद करचे असो आदेश पालिकेचो मुख्य अधिकारी आग्नेल फर्नांडीसान दिलो. मडगांव पालिकेची परवानगी नासतना हे बांदकाम चालू आसा. अशा जाग्यांचेर परवानगी नासून बेकायदेशीर गाडे चलयतात अशें आग्नेल फर्नांडीसान सांगलें. पणजी बस स्टँडाचेर असो एक बेकायदेशीर गाडो आसा. बेकायदेशीर चालू आशिल्ल्या गाडयांचेर कारवाय कित्याक जायना असो आरोप नागरिकांनी काडला. खायात पियात मजा करात असो संदेश दिवपी गोंयचो नामनेचो कार्निवाल फेस्टिवल 26 फेब्रुवारीक सुरू जातलो. कोविडाचें पालन करून गोंयच्या 5 राज्यांनी कार्निवाल करपाचो निर्णय सरकारान दिला. देश विदेशांतल्यान लोक गोंयांत कार्निवाल पळोवपाक येता. फाटल्या वर्सा कार्निवाल जावंक ना देखून ह्या वर्सा कार्निवालाक गर्दी जावपाची शक्यता आसा. कार्निवाल 26 फेब्रुवारीक सुरू जातलो. 25 तारखेक मडगांव, 28 तारखेक वास्को जाल्यार 1 मार्च म्हापशा सयत सगळ्या वाठारांनी जातलो. कोरोनाचे दुयेंती सेगीत मेळत आशिल्ल्या सरकाराक ह्या वेळार निर्बंध घालपाची गरज पडटली. स्थानीक पालिकेच्या सहकार्यान पर्यटन खातें कार्निवालाचें नियोजन करतले. पणजे 3.5 वरांचेर कार्निवाल सुरू जातलो. गोंयच्या न्हंयांनी आनी खाजनांनी 84 नव्या नुस्त्यांच्यो प्रजाती सांपडल्यो असो अभ्यास श्रीकांत जी.बी. हांणी केलो. ICARच्या शास्त्रज्ञांनी पयलेच फावट हो शोध लायला. ही माहिती बुधवारा जागतीक वेटलँड दिसा निमतान ICARचो शास्त्रज्ञ श्रीकांत बी. हांणी दिलो. गोंय राज्याचो वेटलँड अधिकारी श्रीकांत हो एक जाणकार वांगडी आसा. ताच्या म्हणण्या प्रमाण 84 प्रजाती भितून 14 प्रजातींची वळख पटल्या.
रायबंदर फेरीच्या धक्याकडेन गाडयो भिरांकूळ पद्दतीन उदका लागीं राविल्ल्यो एक व्हिडिओ व्हायरल जाला. फेरीत खूब गर्दी आसता, तेका लागून अपघात घडपाची गरज आसता. रायबंदर फेरी कमी आशिल्ल्यान चोडण्याच्यान येवपी लोकांक दिसपट्टे त्रास सोंसचे पडटात. ताका लागून मेळटा ते फेरीन लोक गर्दी करून घुसोंक सोदतात. 1 ते 2 वरां तांकां फेरयेची वाट पळोवची पडटा. लोक कामार वेळार पावना. सरकारान जाता तितल्या बेगीन हो प्रश्न सोडून लोकांक ह्या त्रासांतल्यान मुक्त करचे अशी मागणी थंयच्या थळाव्या लोकांनी केल्या. मालारा दिवाडे गांवांत आशिल्ल्या बांदार 20 मिटराचे खावटे पडून शेतां पाड जाल्यात. थळाव्या शेतकारांचेर हावळयल्या. ह्या खावट्याक लागून तांणी रोयल्ल्या कांद्याच्या, मिरसांगेच्या आनी हेर पिकावळीचेर मार बसला. हो बांद मांडवी न्हंयत आशिल्ल्यान खावटे पडून हे वारवे खाऱ्या उदकान बुडले. महामारेक लागून शेतकारांनी चड करून तरणाट्यांनी शेतकी वेवसाय आपणायल्लो. पूण वेर येवपाची कसलीच चिन्नां दाखयनासतना ह्या आदल्या पारंपरीक शेतकऱ्यांच्या बांदाक खावटे पडले. दिवाडेच्या शेतकारांचे त्रास आनी कागाळी कोणूच काना मनार घेयना अशी कागाळ शेतकारांनी केल्या. मोरजेच्या नुस्तेकारांक बाजारांत तयार करून दिल्ल्या जाग्यार वत पडून नुस्तेकारांक त्रास जाता. दिसपट्टे तांकां वताचो मार सोंसचो पडटा. तेका लागून नुस्तेकारांनी भायर बसपाक लागल्या. भायर बसल्यार थळावी पंचायत तांकां सतयता. नुस्तेकारांनी करप तरी कितें असो प्रश्न तांच्या मुखार उपरासला. ह्या प्रश्नाचेर बेगोबेग उपाय काडचो अशी मागणी तांणी केल्या. सत्तरी वाठारांत सुर्ला ह्या गांवांत रावपी शिल्पा गांवकार हिचेर हालींच एका अस्वलान घुरी घातली. ही घडणूक सांजेच्या वेळार गांवकार आनी तिचो घोव सिताराम काजूच्या बागायतीन वताना घडली. पूण सितारामाच्या योग्य मध्यस्थीक लागून ताची बायल वाटावली. तिका सध्या हॉस्पिटलांत उपचारा खातीर दाखल केल्या. रान खात्यान सुर्ल्या रावप्यांक ह्या वाठारांत वाग आनी अस्वल आसपाची शिटकावणी दिल्या. ह्यो घडणुक्यो ह्यान पयलीं घडल्या आसात कारण जनावरांच्या रावपाच्या स्थितीक लुकसाण जाला. कोंकणी पुस्तकां दर एका घरांत पावची ह्या हेतान उदेते दर्पणाचे जाळवणदार हरीश कामतीन साहित्यीक हळदीकुकूम मनयलो. थिये माडेल वाठारांत ही कार्यावळ जाली. पारंपारीक पद्दतीन हळदीकुकूम मनयतना ह्या उत्सवाक तांणी साहित्यीक रूप दिलें. उत्सवाक जमिल्ल्या बायलांक आनी वायण म्हणून पुस्तकां वांटली. उदेते दर्पण संस्था वर्सभर वेगवेगळ्यो कार्यावळी आयोजीत करता अशें हरीश कामतीन ह्या वेळार सांगलें. हे साहित्यीक हळदीकुकूम कार्यावळीत नूतन साकरदांडे, प्रांजली गांवस आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. वेंचणूक तोंडार पावल्या देखून मतदारांक पयशे वांटपाचे प्रकार वाडपाक लागल्यात. काल केप्यां असोच एक प्रकार घडलो. मतदारांक पयशे वांटपाक आयिल्ल्या बाबू कवळेकाराक काँग्रेसीच्या एल्टन डिकॉस्टान रंगे हात धरलो. एल्टनान जाप दितकीच बाबू कवळेकारान स्कुटरी वयल्यान पळ काडली. उपरांत एल्टन आपल्या गाडयेंतल्यान बाबूचो पाठलाग करपाक लागलो. ह्या प्रकारा उपरांत थळाव्या लोकांनी बाबू कवळेकाराचेर कारवाय करपाची मागणी केल्या.
कोरोना जावन एक दुयेंतीक मरण आयले. नवे दुयेंती मेळपाचें प्रमाण उणें जाला. 2909 चाचण्या उपरांत 157 नवे दुयेंती मेळ्ळा. 472 दुयेंती बरे जाल्ल्यान दुयेंती बरे जावपाचें प्रमाण 97.44% अशें आसा. शेनवारा उपचारा खातीर 7 दुयेंती हॉस्पिटलांत दाखल जाले, जाल्यार 7 दुयेंतींक डिस्चार्ज मेळ्ळो. 2488 सक्रिय दुयेंती आसात. शेनवारा 150 दुयेंती घरा आयसोलेशनान रावले. ही असली गोवा टॉप 25च्यो खबरो. मेळया गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक. खंयच वचूं नाकात, पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.